कितें आहा ग्रावंड केलोलो म्हाका दिसता ग्रावंडाचे स्लॅब सारके सायडीन बसपा लोकांक त्रास जाताले आनीक जेन्ना गांवचे पादवीकार जावं आमचे सरपंच बागनेल आनी म्हाका जाणा स्पोर्ट्स क्लबान एक प्रयत्न केलो आनीक लास्ट म्हाका दिसता 6 months बॅक हेजें काम करपाचें सुरवात आमी केली टेंडर जालो आनीक आफ्टर इस्टर हेजी सुरवात ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टर इज ऑन बोर्ड वर्क ऑर्डर तेका ह्या दिसांनी मेळपाची आहा आनीक विदीन द नेक्स्ट 10-15 days हें ग्रावंडाचें काम सुरवात जातलें आय थिंक आफ्टर इस्टर वी वील स्टार्ट थिंगा एक बरो सुंदर चेंजींग रूम ग्रावंडूय मातशें वाडोवपाचो स्टँड थिंगा बारीकशें उदकाचें संपाचें जे प्रॉब्लम जाता म्हाका दिसता होय एक मेजर हांवें लोकांक एक प्रॉमीस दिलेली म्हाकाजांच्या लोकांक आनीक ताबडतोब म्हाका दिसता आज आमी हिंगा पाड्डेच्या गांवांतूय आहाय ह्या हिंगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी कडेन ऑलमोस्ट 35,000 square meters ऑफ लँड इज देर आनी दीस वॉज एक्वायर्ड ड्युरींग जोकी मालेमाव जेन्ना आमदार आहलो त्या वेळार तेज नंतर 10-12 वर्सां हिंगा कोणानूच वासपूस करूंक ना म्हाका खात्री आहा हिंगा आमचे बरोबर गांवचे सरपंच पंच सगळे आहाय होय ग्रावंड is part of the budgetary announcement by the Honorable Chief Minister. So we are looking at एक basically हेजे fencing जावपाक आनी हिंगा एक सुंदर ग्रावंड येवपाक आमी जे प्रयत्न केलेले म्हाका खात्री आहा इन द नेक्स्ट 4-5 months हेजे आमी फावंडेशन घातलें. It's a cost week. Now cost of Gizdolium is about 5 crores. This cost we are just working on the feasibility. Makazana already the cost of 2 crores 75 lakhs has been tendered. And work order will be issued one of these days and the work will start. स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चरान जरी तर आमच्या मतदारसंघान चयल्यार आमचेंय स्वप्न आशिल्लें प्रत्येक एक गांवांत एक ग्रावंड करपाक पारोडाचो हो ग्रावंड आसतलो म्हाकाजांचो आसतलो किर्दोलीच्या गांवांत एक ग्रावंड आसतलो चांदोरचो ग्रावंड ऑलरेडी इज देर आनी कुंकोळचो ग्रावंड जो आमी पयलोच जेन्ना आमदार जाल्ले आमी हे रेनोवेट करपाक प्रयत्न केले आनी थिंगा एक सोबीत सुंदर ग्रावंड आहा तेजे भायर एक फुटसाल ग्रावंड ऑलरेडी स्टार्ट केलेलो आहा तेजेय आमी म्हाका दिसता इनॉग्रेशन 1-2 म्हयन्यान करतले. सर हें कोत्ता मेंटेनन्स करना आमगेले कितें कोत्ता आमचे केला लास्ट टायम हें केला मागीर मेंटेनन्स ना तेंगे स्टाफ ना म्हणटा ते आमी जायते फावट तेंगे रिक्वेस्ट केला आतां आमी युरी सरा सांगून एक आख्खें फूल मॉडिफिकेशन करपाक केला सो चेंजींग रूम नासले स्टँड ना आनी वीथ मातशें लेस आहा ते एक्सटेंड करपा लायला सो आतां युरी सरान सॉल्व हें करून टेंडर जाल्लो आहा सो आतां आमी काम स्टार्ट करतले आफ्टर इस्टर. Okay. स्टेज कितें आहा पळय आमी एवरी टायम टोर्नामेंट करता तेन्ना आमी काट करता तो बट हे फावट केन्ना कितें काम टेंडर जाल्लो आहा म्हणून आमी केलें ना क्लब म्हाका जाणा वेलफेअर क्लब आमी भुरग्यांक हें करपा जाय म्हणून हेळपा जाय म्हणून हो क्लीन करून दिताले सो हे फावट आमी केलें ना कितें काम स्टार्ट केलें आनी मागीर जावपा ना न्ही अशें म्हणून तो दवरलोच पळय स्टेज पळय कितें आहा पयल्या दिसते पडटा युरी सरान आमकां उत्तर दिलां आनी ऑलरेडी टेंडर जाल्लें आनी तेणें सांगलां आफ्टर इस्टर काम चालू करता. जे आमगे ही ग्रावंड आतां केलोलो जाल्यार आतां युरी बाब येयला युरीन ह्या हातीन गेला अशी परिस्थिती चोयली आनी ह्या गांवच्या वडिलांनी सरपंच आनी ह्या सगळ्या वडिलांनी ही परिस्थिती तेज्या हातांत घायली आनी तेणें निर्णय घेयलो ह्या भुरग्या म्हाका जाणा जायते फुटबॉल प्लेयर आहाय तांकां हे खेळपाक आनी तेचे भाशेन आतां तेणें निर्णय घेवन ते आयज ते येयले जे तेणें गव्हर्मेंटाक आयिल्लें तो ऑपोजिशन आसूं ना जाल्यार रुलींग आसूं तेणें हें काम हें पास करून हाडलां जायतें आतां करून तेजे भाशेन तेणें हाडलां आमकां एक मोबायल टावर नाहलो रेंज मेळनासली भुरग्यांक हिंगा थिंगा कास्तीक पडटालो तेजे भाशेन वायफाय हाडल्या तेजे भाशेन 15 वो अंडरग्रावंड केबलूय तेणें पास करून आतां केबल घायलो आतां तार रोड घालपा उरला आनी ह्या फुडें ते जायत कोत्तो म्हणून एक आस आहा त्या फुट्यागे बापायनूय कोन्न दाखयलां आनी हो पुतूय कोत्तलो आनी आमकां हे गांवांत जे कांयच ना अजून पयल्या एक हॉटेल सारकें ना अजून पयल्या इस्कॉल सारकें ना अजून पळय इस्कला देखून तेणें हात घायला जे आमगे सेंट फ्रांसीस झेवियर इस्कूल म्हाका जाणा ह्या इस्कला तेणें हात घायला वाडोवपाक आनी तेजे भाशेन जायत तेणें बरेपण करून दवरला कडल्या. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.